2 मॅकॅब्यू. देव मंदिराची शुद्धी. चॅप्टर 10. जुडास मॅकॅब्यस आणि ताच्या पाटलावदारांनी सर्वेस्पराच्या फुडारीपणाखाला मंदिर आणि जेरुझलेम शार परत आपल्या ताब्यांत केली. विदेशी लोकांनी तिंट्यार वेदी उबारल्यो त्यो आनी तश्योच दुसऱ्या सुवातांचेर मागण्यांचे जागे बांदलोले ते सगळे तांणी मोडून उडयले. तांणी मंदिराची शुद्धी केली आनी एक नवी वेदी बांदली. उपरांत नवे पद्दतीन म्हणजे एका उजो पेटपी फातराच्या आदारान नव्या उज्याक सुरवात दिली. पयलेच फावट 2 वर्सां उपरांत तांणी बलिदान भेटयलें. दिवल्यो पेटयल्यो, धूप उलपायलो आनी पवित्र उंडे मांडले. हें सगळें केल्या उपरांत तीं आपल्यो तकल्यो जमनीक तेंकोवन साश्टांगी पडलीं आनी असलें निर्भाग केन्नाच धाडिनाकाय म्हणून सर्वेस्परा कडेन मागलें. ह्या फुडें आमी चुकल्यो जाल्यार आमचे थंय काकुतसार जा. आमकां इतले निश्ठुरपणी खास्त लायनाकाय आनी त्या क्रूर विदेशांच्या हातांनी केन्नाच सोडिनाकाय म्हूण मागलें. किस्लेव म्हयन्याच्या 25व्या दिसा तांणी मंदिराची नव्यान भेटवणी केली. त्याच म्हयन्याच्या त्याच दिसा ज्या दिसा विदेशी लोकांक मंदिराक बोश्टायल्लें, माटवांची परब चलता तसो हो खुशालकायेचो समारंभ 8 दीस लेगून चल्लो. त्या वेळार पोरजेक उगडास आयलो की थोडेच दीस आदीं माटवांची परब तांणी जोंगली मोनजातीं पोरी दोंगरांनी आनी धोलींनी रावून सारलोली ती. आनी फुडाराक कितें घडटलें ताचेर विचार करून पूण आतां झाडांच्यो पांचव्यो ताळयो आनी नेटयल्ल्यो बोडयो हातांनी घेवन तांणी सगळ्याक भोवाडे मारले. आनी ते मारतना तांचें स्वताचें मंदीर नितळ करूंक तांकां परत हाडली म्हणून वाखाणणेचीं गायनां गावून तांणी सर्वेस्पराक वाखाणलो. वर्साच्या वर्सा आख्ख्या राष्ट्रांक हे दीस मनोवचे म्हणून सगळे कबूल जाले. 6. शेजारच्या लोकां लागीं आनी अंत्योकूस पांचव्याच्या मंत्र्या लिझिया लागीं जुडासाचें झूज. अंत्योकूस पांचव्याची राजवटकी. ताची पयलीं वर्सां. अशे तरेन एपिफानेस म्हणलोल्या अंत्योकूस हाचो शेवट जालो. आतां ह्या देवधर्म वळखो नासलोल्याच्या पुता अंत्योकूस युपातोर हाचे विशीं आमी सांगतले. आनी थोड्याच उतरांनी झुजाच्या वायट परिणामाची खबर तुमकां दितले. जेन्ना तो राजा जालो तेन्ना ताणें देसाचो कारबार पळोवंक आनी महासिरियेचो मुखेल राजपाल म्हणून लिझियास नांवाच्या मनशाक वेंचून काडलो. तोलेमी आड नांवान माक्रोन, जो आसलो पयलो राजा, जुडेवांक बरे तरेन चलोवंक हाणें जुदेव लोकांक न्हीद मेळची म्हूण फुडाकार घेतलो, कित्याक आदीं तांचेर उणीत जालोली. आनी शेवट असो जालो की युपातोरा फुड्या राजाच्या इश्टांनी ताचेर आरोप घातलो. आपणाक विस्वासघातकी म्हणटात तांचेर ताणें स्वता आयकून घेतलें, कित्याक फिलोमेतेरान ताच्या ताब्यांत केल्लें सिप्रूस सोडून दिवंक अंत्योकूस एपिफानेसा कडेन वचूंक भायर सरलो. आनी आपलो कारबार बरो चलना तें पळोवन वीख पिवन ताणें आपलें जिवीत सोंपयलें. गोज्जियास आनी इदुम्यान किल्ले. गोज्जियास इदुम्याचो राजपाल जातोच ताणें भाड्यांत हाडलोल्या सैनिकांची एक फौज दवरली आनी आपणाक संदी मेळटा तितलेय फावट जुदेवांचेर आक्रमण करूंक लागलो. इतलेंच न्हय पूण खास एडुमेकारांनी कांय कोटां आपल्या ताब्या भितर दवरलीं आनी भोगोर जुदेवांक त्रास दिवंक लागले.
जे कोण जेरुजल्याक थावन पळून येतात तांकां ते येवकारान घेताले. आपलो देश सदांच झुजाच्या उमेदीर आसचो म्हणून तांचे कडेन कितें करूंक घडटा तितलेंय ते कोत्ताले. तो जुडास माकाबेवस आनी ताच्या सांगात्यांनी देवाची मोजत मागून मागणी केली आनी नेटान वचून इदुम्यांक कोटाक जबरदस्त व्हडलो केलो. कोटाच्या वोंतींची राखण करप्यांक तांणी मारून उडयले आनी कोट आपल्या ताब्यांत केलें. जे तांचे नोदरेक येतात तितल्यांचोय तांणी जीव काडलो. हे पोरी सगळे मेळून सुमार 20,000 जाणांक तांणी मारून उडयले. सुमार 9,000 सैनिकांनी सोंपेपणी दुसऱ्या 2 कोटांनी आसरो घेतलो. हीं कोटां तांणी पयलीं सोंपेपणी आपलीं केलीं. तातूंत घुसोवंक तांचे कडेन सगल्यो गरजेच्यो वस्तू आसल्यो. जुडासाक देसांतल्या आनीक एका जाग्यार वचूंक जाय आसलो. थंय ताची चड गरज आसली पूण आपल्या फाटल्यान ताणें सिमावांक आनी झुजेक दवरलो. तशेंच जाकेव आनी ताचे झुजारी सांगाती तांचे बरोबर आसले. हें झुजारी बळ पुरो आसलें किल्ल्याक घातलो रेवडो चालू दवरूंक. पूण सिमावांच्या जोम्यांतले कांय जाण दुडवांचे आशेचे आसले. जेन्ना तांकां 70,000 द्राक्मा दुस्मानांनी दिवचें केलें तेन्ना ते कबूल जाले आनी थोड्या जाणांक वचूंक सोडले. जुडासानी खबर आयकतच ताणें सगळ्या फौजेंतल्या फुडाऱ्यांक आपोवन हाडले आनी आपल्याच भावां आड झुजूंक दुस्मानांची सुटका केली आनी हे तरेन तांणी आपल्या भावाक विकले म्हणून तांचेर आरोप घातले. तेन्ना तांणी घातकी आसले तांचे जीव काडले आनी सुडसुडीत ते दोनूय किल्ले आपल्या ताब्यांत केले. जुडास सदांच झुजांत जैतिवंत जातालो आनी त्या दोनूय किल्ल्यांचेर आक्रमण करून ताणें 20,000 वयर दुस्मानांच्या झुजाऱ्यांक मारून उडयले. जुडास तिमोथियोसाक हारयता आनी जेजेर आपल्या ताब्यांत कोत्ता. तिमोथियोसाक आदीं एक पावट जुडेवांनी सोकला उडयल्लो. ताचें जैत वेल्लें आतां ताणें आजयेक थावन खूब घोड्यांचेर बसून झगडपी हाडले आनी त्या भायर एक खोडेगांठ भाड्यांत हाडपी झुजाऱ्यांचो जोमो आनी तांकां घेवन तो आतां हल्लो करूंक जुडेया देस घेवंक फुडें सरलो. पूण जेन्ना जुडासान तें ओतिश्ट झुजाचें लश्कर येता तें पळयलें तेन्ना जुडास आनी ताच्या मनशांनी देवाक मागणी करूंक सुरू केली. तांणी आपल्या आंगार गोणाचे लुगटांची आंगावळी घातली, आपले तकलेक माती लायली. ताणें तांकां काकूट दाखोवची आनी शास्त्रांत बरयलोलें आसा ते प्रमाणें तांचे दुस्मानाचे दुस्मान जावचे आनी ताच्या विरोध्यांचे विरोधी जावचे म्हूण तांणी वेदी मुखार आसलोले माचयेर सरपटून विनंती केली. मागणें सोंपयतच तांणी आपलीं हातयारां घेतलीं आनी जेरुजल्यांतले भायर सरून बरेच पयस वचून रावले आनी दुस्मानांच्यो फौजो आसात थंय इल्ले पयस ती रात तांणी काडली. दीस उजवाडटाच दोनूय फौजो झुजा मैदानार एकामेकाक मेळ्ळ्यो. जुडेवांच्यो फौजो आपल्या काळजीदारपणांचेर आनी देवाच्या विस्वासांचेर थारावलेल्यो आसल्यो जाल्यार दुस्मान फकत आपले सोक्तीचेर आनी आपल्या मूर्खपणांचेर थारायलेल्यो आसल्यो. जेन्ना लढाय बरीच जोरान चलताली तेन्ना दुस्मानांनी सर्गार थावन 5 रुपेस तरणाटे घोड्यांचेर बसून येता ते पळयले. तांच्या भुजांचेर भांगाराचे बिल्ले आसले. ते जुदेवांचे फौजेचे फुडारीपण चलयताले. हे 5 तरणाटे आपले भाले आनी तोरसादीं घेवन दुस्मानांचेर शेवटीताले. जुडासाकूय आपली राखण दिताले.
आतां दुस्मानांच्यो फौज्यो इतल्यो गोंडोलांत पडलेल्यो की कित्याक आतां जुडेवांनी तांचो माग मोडून मोडें आयिल्ले आनी दुस्मानांक मारीत आसले. मोदें आयिल्ले आनी दुस्मानांक मारीत आसले. तांणी 20,000 पांयशीं जमनी झगडप्यांक आनी 600 घोड्यांचेर झगडप्यांक जिवेशी मारले. तिमोथियस आतां खास आपुणूच मोळायलो पळून गेलो. तो जेजेरांतल्या किल्ल्यांत वचून रिगलो. हो किल्लो बरोच मजबूत आसलो आनी ताचो भाव कार्यास थंय सेनापती म्हूण आसलो. जुडास आनी ताचे मनीस व्हडे उमेदीन 4 दीस लेगीत किल्ल्याक वेदो घालून रावले. किल्ल्याची राखण कोत्तोल्या लोकांनी जायते तरेन देवनिंदा केली आनी ओकमानाचीं उतरां उलोवन बोबाट केली. 5व्या दिसाचे सकाळीं भितर थावन ओकमानाचीं उतरां उलयताले तीं आयकूंक नजो जातोच 20 जाण जुडासाचे मनीस काळजीदारपणान वोंतीचेर चडोन भितर गेले आनी तिडकेच्या बोळान जे कोण मेळटात तितल्यांकूय मारून उडयले. त्याच वेळार हेर दुसरे वाटेंतल्यान चडून भितर गेले आनी किल्ल्यांच्या मिनारींक उजो घातलो. सगल्याक धुंवर पोसलोल्यान आनी कितलेच जाण मरून गेले आनी कांय जाणांनी दारवंटे मोडले आनी तातूंतल्यान जुडासाचे दुसरे मनीस भितर घुसले. तिमोथियस एके तांकयेंत लिपून आसलो, पूण तांणी ताका सोडून हाडलो आनी ताचो जीव काडलो. तशेंच ताचो भाव कार्यास आनी आपोलोफानेस हांकांय मोन्नाचे धारेर काडले. सगळें सोमतोच जुडेवांनी सर्वेस्पराक वाखाणणेचीं तशीं उपकार आटोवपाचीं गायनां गावूंक सुरू केलें, कित्याक ताणें तांचे थंय व्हडलो मोग दाखोवन तांकां जैत फावो केलें. देवाचें उतर हें.